साऊथ वेस्टर्न रेल्वे एका ट्रॅकाचो डबल करूंक सोदता. गोवा गव्हर्मेंट डज नॉट वॉन्ट दॅट डबल ट्रॅकिंग. वी आर व्हेरी क्लियर, वी वील नॉट गिव एनी परमिशन फॉर डबल ट्रॅकिंग. कारण जेन्ना डबल ट्रॅक जातली नंबर ऑफ म्हणजे इट इज बेजिकली बींग डबल ट्रॅक मेनली बिकॉज ऑफ एमपीटीचो कोल. थंय पळय ते फ्रॉड करून 2-4 कंपन्यांक कोलाचे पळय हे दिल्या, पयशे घाल्या हातूंत तांच्यांनी. ते कोलाचे पळय ते प्रायवेटायझेशनच्या अंडर पळय ते बर्थ दिल्या पळय, तो कोल शिफ्ट करपा खातीर हे डबल ट्रॅकिंग आहा. No, no, I'm only asking, sir, because the double tracking was earlier rejected by Mr. Parikar himself because the fear is that it was going to create environmental damage. No. So, Mr. Parikar has never rejected this project. आमकां स्टडी करपाक थंय व्हरनाका, पूण तांकां जर सांगा की तांकां जर आमचे स्टडी करपा जाल्यार आमी फ्लायट टिकेट स्पॉन्सर करता म्हण तांकां हांगा हाडपा आनी आमचो स्टडी करपा. I accepted the challenge and I said, as a part of the administration of Delhi, as a part of Delhi government, as an MLA, I am coming to Goa to have this debate with you. Now what one is seeing lately is that he is running away from this debate. केल्या डिबेटीक यो म्हूण आख्याच गोंया बोबाव पडो. केन्ना डिबेट घेवन दिल्लींतल्यान गोंया आयलो एक पाडो. झाडां दाडावन शिंगां पाजून डिबेटीक आसा दिसो गोंयचो रेडो. पूण गोंयचो रेडो भिवून पावलो पाड्याक मारिनासतना होडो. काबराला नामादमीक चॅलेंज केल्या करूंक यो म्हूण डिबेट. रागाव तिकेट काडून गोंया आयलो काबरालाक दिवंक विजीट. पूण फोटींग पोणा उलोवन पडोन भोंवपाची बीजेपीची हॅबीट. डिबेटीक आयलो तर रागाव चेड्डा काबरालाचेर कातरून घालपाचो मीठ. डिबेटीक आयलो तर रागाव चेड्डा काबरालाचेर कातरून घालपाचो मीठ. To explain to you how we can do it in Delhi and why BJP has failed to do this in Goa. In Delhi, the annual budget of the government is roughly 60,000 crores and the population of Delhi is 2 crore people. 60,000 crores budget, 2 crore people, which comes to roughly rupees 30,000 spent per annum per person by the government. On the other hand, the annual budget of Goa for the state of Goa is 21,000 crores and the population of Goa is roughly 15 lakhs. You divide 21,000 crores by 15 lakhs, you come to a huge sum of rupees 1,40,000 crores. That is, in Delhi, the government spends about 30,000 rupees per person, and in Goa, the government allegedly spends rupees 1,40,000 rupees per person. If in 30,000 rupees we can give free electricity, free water, state-of-the-art schools, best hospitals in the country, why can't the Goa government, which spends 1,40,000 rupees per head, do all of this and several other things? Population 2 crore रागाव सांगता गुगलारूय कळटा. त्या 2 crore लोकांक 10,000 crore वर्साचें बजेट आसता. त्या डिवायड करीत तर एका मनशाक वर्साक 30,000 पडटा. त्या 30,000 लायट ट्रान्सपोर्ट मेडिसन आनीक जायतेच फुकट मेवता. गोंयचे 31,000 crore वर्साचें बजेट 15 लाख लोकांक 1,40,000 वर्साक पडटात. गोंयचे एक
मनशाक गेल्ली 30,000 इतले फ्री मेवता गोंया मेवना कित्याक गोंया चलोवंक कोना तर मांडोवींत जीव दियात फातर बांदून नाकात गोंया चलोवंक कोना तर मांडोवींत जीव दियात फातर बांदून नाकात When the Aam Aadmi Party wins the upcoming elections, the state elections of Goa, within 48 hours, we will ensure that every consumer who consumes up to 200 units of electricity pays no money for consumption. That is, his bill becomes zero. As all of us know that in the last Goa elections, 17 legislators of the Congress party were elected, 17 MLAs. Out of those 17 MLAs, 12 MLAs in a jiffy after the election joined the BJP. Is this where 1,40,000 spent per head per person by the government is going? आदले आमदार मंत्री लोकांचे पासोत मेल्या पूण आतां चोरून सुईज बँकाचे अकाउंट फूल केल्या बीजेपी गोट करून काँग्रेसांतले 10 मंत्र्यांक आपले पाटयेंत व्हेल्या तेन्ना लोकांचे फंडांतले पयशे काडून बीजेपीन त्या मंत्र्यांक दिल्या दिल्लीक आनीक आमच्या गोंयां पळयात कितली आसा उंतूर प्रमोद म्हणटा एक घराक 5,000 दिल्यात फोट्यो कित्याक तर गोंयचो लोक जायना तर आम आदमीचो लोक ती प्रमोद दोतोर रागाव चेड्डा म्हणटा गोंया लायट फ्री कोत्ता 48 वरां भितर रागाव चेड्डा म्हणटा पूण तुमच्या पोंच्यान वेता लायट फ्री कोरिना तर